रेंट बायकाचीच मिटींग नाशिल्ली. हांवें जस्ट ट्राफीक सेल मारगांव टावन आनी आरटीओ एक जनरल मिटींग आपयल्ली. म्हणजे आमचे शिगम्याचो इशू म्हणजे शिगम्याचो रूट ताका डिस्कस करपाक प्लस एबंडंट कार व्हेकल्स परतो परतो इशू येता. आनीक आमच्या महेशान जो पयर म्हाका एक लेटर केल्लें एज अ चेअरपर्सन, ताणें एज अ चेअरपर्सन म्हाका पर्सनली लेटर केल्लें की टू व्हिलर्स बायक आसा त्यो हें करपा लागून हय ज्यो रेंटेड बायक ताजेर हांवें सविस्तर डिस्कशन केलां आनी तातूंतलो अशें निश्कर्श आयला की ज्यो रेंटेड बाकी सगळो आमी इशू क्लियर केलो. तशें इशू डिस्कशन जालें की ताका जो रेंटेड बायकाचो इशू सगळें ऑफिशियली कितें जावपा जाय म्हणजे कलेक्टराचें बी परमिशन घेवन सगळें कितें करपा तें आमी आमदारा कडेन बी डिस्कस करून सगळें करतले. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार शिगम्याचोय कांय इशू ना. तिसरी गोश्ट आमी ज्यो रेंटेड बायक्स आसा पळय तातूंत भितर आरटीओन आमकां अशें सांगलां की तांकां परमिशन ते दिता पळय तांकां घरा कडेन पार्क करपाचें परमिशन दिता कळ्ळी. तो म्हणटा म्हाका आमी ट्रेड लायसन दिलें म्हणून आमी ट्रेड लायसन दिवना ताका. तांची क्रायटेरिया कितें आसता घरा कडेन ताणें पार्किंग दाखोव थंय घरा कडेन पार्किंग भायर करप आनी कोण कस्टमर जाल्यार घरा कडेन वचून येता. आतां आमी ताका तेंच उरलें हें आमकां खबर ना सगळेंच पार्किंग हांगा करता आनी 5-10 गाडी पार्क करता हांव समजूं शकतालो. 40-50 गाडयो पार्क करता पळय हें म्हाका खबर ना आमकां खबर नाशिल्लें. सो ते आमी सगळें रेक्टिफाय करतात. आमी सगळें पयलीं तांचे कडेन रिपोर्ट मागतात म्हणजे कोणाक कितें परमिशन दिलां कोणें कशें ट्रेड लायसन कोण दिलां. आमी काय तांकां ट्रेड लायसन कोणाक दिवना. म्युन्सिपालिटीन तरी कोणा रेंटेड बायकाक परमिशन दिवना. तें कितें कशें करून दिलां तें पळोवया.